हांवें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयात प्रदेश कार्यालय पणजी हांगासर वचून आमचो गोंय राज्याचो प्रदेश अध्यक्ष बाब सदानंद शेट तनावडे हांचे कडेन हांवें म्हाजो प्रायमरी मेंबरशिपीचो हांवें राजिनामो तेंच्या फुड्यान प्रोड्यूस केल्लो आसा. तेंचे कडेन सादारण हांवें 1 तास राजिनामो दिवच्या पयलीं चर्चा केल्या. राजिनामो प्रोड्यूस करच्या पयलीं हांवें सुरवातीक पयलीं आमच्या ह्या भागाचे आदले आमदार पार्सेकर सर हेंची भेट घेवन तेंचे कडेन अभिशेक केल्लो. त्याच्या नंतर आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन उलयलो. संघटन मंत्री श्री सतीश धोंड हेंचे कडेन चर्चा केली. आमचे उत्तर गोंयचे खासदार आनी आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ हेंचे कडेन म्हाजें मत व्यक्त केल्लें. तशेंच ज्येष्ठ आमचे माजी आमदार आनी मंत्री दयानंद मंद्रेकर हेंकाय मेळ्ळो. आमचे दामू नायक आदले आमदार तेंकां मेळ्ळो. तेच्या नंतर आयज आमचे अशेंच सिनियर ज्या कॉर्पोरेशनाचेर हांव आसलो तेचे चेअरमॅन हांवें SC OBC कॉर्पोरेशनाच्या डायरेक्टराचो हांवें राजिनामो दिला. तेंचे कडेन हांवें फोनाचेर चर्चा केली. अशे सगळ्या आमचे जे गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी आहात तेंचे कडेन म्हाजी जी कैफियत आसली त्या तेंच्या समोर मांडली. आता हे तुम्ही रिजायन दिले उपरांत खंयच्या पक्षाक बीन सपोर्ट करपाचे? पळय हांवें आयज रिजायन दिला. खंयच्या पार्टीन वचप आनी फुडची राजकीय वाटचाल कशी करप ही येणाऱ्या थोड्या दिसांनी हांगासरले आमचे जे पेडणे तालुक्यांतले जे लोक आसात तेंचे कडेन चर्चा करून बेगीन करतलो. अशी सगळे गांव हे जाल्लेला की तुमी गोवा फॉरवर्डाक जॉईन जावपाचे अशी चर्चा सगळे कडेन आसा. पण मनान आसा रिजनल पार्टीकूच राजकारण करप. कारण राष्ट्रीय पक्षांचें राजकारण आमी जन्मताच पळयत आसा. म्हणजे म्हजो जन्म जाला ह्या तेन्ना पासून हांव काँग्रेसची राजकारण पळयलां राष्ट्रीय पक्ष. आनी त्याच्या नंतर हांव स्वता गेली 20 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून काम करता. आता खंय तरी दिसता की एखाद्या रिजनल पार्टी जी यंग पार्टी आसा रिजनल लिडर बरो आसा जाल्यार अशें धरून एखादे गोंयचेच विशय घेवन आमी जे फुडें वचूंक शकतात अशाच पार्टी कडेन लागीं रावन म्हाजे फुडची राजकीय वाटचाल करप अशें म्हाका म्हाजें मत आसा वैयक्तीक मत. आणि म्हणजे आता तुम्ही म्हटल्या सर 20 वर्सां गेल्या 20 वर्सां BJP पक्षात तुम्ही कार्य केले आणि असे लोक असे म्हणतात की मनोहरभाई पर्रीकर यांचे तुम्ही एकदम खास व्यक्ती आणि आज खंय तरी आमचो दीपक एक म्हणजे BJP वांगडा वावरलेलो म्हणजे गेल्या 20 वर्सां आज खंय तरी तो सोडटा. म्हणजे तुम्ही कितें उलोवंक शकता सर हेचेर? आमची सुरवात 20 वर्सां पूर्वी जी जाली ती खरीच म्हणजे मनोहर भाईमुळेच आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन आमी आकर्षित जाल्ले. तेंची त्या वेळारची कार्यपद्दत कार्यकर्त्यां मदीं वचून कार्यकर्त्यांक एक उत्साहाचें वातावरण तयार करून खेड्यापाड्यान येवन तेंचें जें काम उबें केल्लें त्या कामाक तेंचे आमी सारके आकर्शीत जाल्ले. म्हणजे तेंची एखादी आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें सरलेले आनी तेंचे बरोबर काम करता आसतना एक वेगळी उमेद आसली. कारण तेंकां एक सामान्य कार्यकर्त्याची तशी जाण आसली. म्हणजे पत्रादेवी पासून ते पोळे काणकोण पर्यंत ते सगळ्या कार्यकर्त्यांक मॅक्झिमम कार्यकर्त्यांक ते नांवान अशी वळखतात. सपोज ते आयज जर भाई असलेले जाल्यार आयज तुम्ही हे रिजायन दिले आसले? ना, कदाचित ती परिस्थिती आसची नासली. कारण आयज जी परिस्थिती गोंयची एक विचित्र परिस्थिती आसा. सगळे आपले मॅक्झिमम मतदारसंघात हे सादारण थंयसरल्या आयाराम गयाराम अशा लोकांचो सगळ्या मॅक्झिमम मतदारसंघात पक्षा भितर भरणो आसा. आणि कशें आसता की एखाद्या 2 पावर सेंटर जाले हेचे दुसरे जे येयल्ले आसा ते सगळे अन्य पक्षांसून येयले आनी त्याच्यामुळे तेंचे कार्यकर्ते तेंचे बरोबर येयल्ले असतात. जाता कशें हेतून जे जुने सिनियर आणि प्रामाणिक काम केल्ले जे कार्यकर्ते असतात तेंची खऱ्या अर्थान गळचेपी जाता. तेंच्या आवाजाक हांगासर वालोर उरना. कारण हांगासर जे नवीन जे येयल्ले आसा ते सत्ताधारी असतात.